ठेवया, ताका ओपून दिवया आनी हें सगलें ताचें स्वाधीन करून हो वेळ जेजूच्या एकवटान सारया. आमच्या आख्खें जिवीत जेजूक चिकटोन आसा. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत भरोन येता आनी आमचें सवें आसा तितलें जेजू सवें आसा. सुस्कार भायर सोडटना तें आमी तर ताका ओपून दीत जाल्यार सगलें ताचें सवें धरून तो आमकां नितळकाय निर्मळपण आपलें फावो कोत्तलो. कित्याक आमची जीं चिंतनां बरीं वायट आनी पोजडीं आसा तितलीं तो नितळ निर्मळ करून आमचें सवें दुसऱ्या सुस्कारान तो आपलें बरेंपण भरून काडटलो. पूण तो आमचे भितर जियेता म्हणटच हें बरेंपण आमचे भितर आसा तें अदीक आनी अदीक दिसोंक लागतलें. हे परी आमी ताच्या आसण्यांत ताचें प्रमाणीकपण आमचें सवें परजळटलें. प्रत्येक सुस्कारांत आमचे दोळे जेजूचेर लायता आसतना ताका एकवटोन आमी हो वेळ सारया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना ताका आमी स्विकारया आनी प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना आमी ताका आमचें जिवीत ओपून दिवया. हे परी ताणें आमकां दिलेलीं उतरां आमी आयकोन समजोन पाळूंक लागतलें. हांव माथ्यू 15:4 म्हजें सवें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचें सवें रिगून रावतां. जसो एक फांटो दाक वेलीन रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचें चोस्तुंगी फळां दिवंक जायना, तेच परी तुमी म्हजें सवें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायना. सायबा, हे कृपेन तुवें आमकां भरल्याय आनी हे कृपेन आमी जियेता. तुका सगलें आमचें जिवीत समर्पिता आनी तुजे बरोबर हो वेळ आमी ह्या एकवटान सारता. जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. तुका मोहिमा, तुका आर्गां वंदन, निरंतरी तुका आमचें किर्तन. उपकार आठोवन करता आमी गायन. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू,
आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. बोडव्यांचोर तुका बोजोण करता, आखे पृथ्वेर तुजी किर्ती गाजता. सगळी रोजना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्या चोनरी मानी तारांचो मोग, उजवाड फांकोन पोरकोण कोळता तोसो. तूंच मा सूर्या आमी पोरजोळ तुजो. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्या दोगान फुलतात बोंगे फुलां, तुज्या मोगान पेटतात आमची काळजां. सासणां गाजो आमची आर्गां गितां. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. वखणणी, मोहिमा आनी हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड सोम्या. कित्याक कितलें बरेपण आमी कालच्या दिसा चाखलेलें आसा. आयज आमी तुका आर्गान मोहिमा वखणणी दितात, जांचो आयज बर्थडे आसा. तितल्यांची आमी आठवण करता. तांकां सगल्यांक तुज्या स्वाधीन करता. तुजे सवेती ह्या संवसारांत उपजवल्यांत. तुकाच तांची भेटवणी करून तूं तांचें जिवीत बापायचे येवजणे प्रमाणे तुजें सवें घडोवन हाड आनी तांचें जिवीत तूं चलयताय. पूण तांकां कृपा दी तुका सहकार करच्याक. आनी हे परी तांचें जिवीत बापायचे येवजणे प्रमाणे घडोवन हाडच्याक. इरेन, दिनार ह्या सगळ्यां पासून आमी मागता. जी कोण काजाराचो बेस, काजाराचे वरोस मनयतात, सुमरमतात, तांचे पासत आमी मागता. तांकां तुज्या ताब्यांत कोत्ता. आमी सगळीं जाणां आमच्या प्रत्येकाच्या घरांत घडोवन आयिल्लीं मनशां.
थंयसर जी संरचना स्ट्रक्चर्स आसात त्यो आमकां एक आकार दितात आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत उगवता, घडोवन येता, फुलता. आनी दोगां जाणां एक जालीं म्हणटच ह्यो दोन पद्दती वाटो एक जावच्याक कठीण जाता. हाका लागून खूब वाद विवाद आनी झगडीं जावंक लागतात. सायबा, असलेंच आमचें जिवीत तांचें तुका आमी भेटयता. कित्याक तुका भेटयलें म्हणटच आमचें पळय आसा तें तुजें अदीक जावंक तूं आमकां उजवाडायताय तुज्या स्वतांत आनी दोगां एक तुजे सोबत जावंक तूं तांची एकवटाची गांठ बांदून हाडटाय. तांचे मदें तुजी सोंसणीकाय जाय, तुजें आसप. पूण जेन्ना तीं एकामेकाक दुखोवंक लागतात, एकामेकाचें तीं आयकनात, अशेंच समजून घेतात की तीं म्हाका जाय पळय तशें करूंक तांकां निर्मिल्या. आनी प्रत्येक जाणां हे सायडीन ते सायडीन एकामेकाक ओडटात. असलें हें सगलें तांचें जिवीत आनी संबंद तुज्या ताब्यांत करता. कित्याक भितर तांची चाली तुजे चाली सारके नात. आनी हेंच भितरलें जिवीत तांचें तुका ओपून तांचे पासत आमी मागता आनी तुजो पवित्र आत्मो तांकां दी म्हणून जेजू तुका विनंती करता. तांचे मदें संधान घडोवन हाड. कित्याक तांचें जिवीत दोगां जाणां एक जातात तें तुजें जिवीत. हें तुजे येवजणे प्रमाणे तुवें घडोवन हाडलेलें आसाय, तें घडोवंक जाय. दोशी जावंक न्हय, पूण दोगांय एक जावच्याक. हांचो परिणाम तांच्या भुरग्यांचेर खूब जाता आनी तीं कशीं भाशेन उपजवतात तें सगलें तांचेर अवलंबून आसता. जेजू, सगल्या ह्या कुटुंबांक आमी तुज्या ताब्यांत करता. तुजी दया तांकां दाखय, तुजी कृपा तांकां दी. जी आमची भाव भयणां कोविडाक लागून ह्या दिसांनी खूब कश्टवतात, भिरांतींत आसात. हो नवो प्रकार कोविडाचो जो भायर सरलेलो आसा तो भिरांकूळ आसा. कित्याक लोक केन्ना मरतलो तें आमकां कळना. एक वर्स आदीं तितली भिरांत नासलेली, पूण आतां ती एकदम वाडलेली आसा. एका गोराब्यांत आदीं सगळ्या जाणांक जायनासलेलें, पूण आतां जाता आनी एक जाण पर्यंत मरता वो दोगांय मरता. सायबा, आमचें हें सगलें जिवीत तुकाच एकवटून दवरता हांव. बरें वो वायट येवं आमचेर, आमी तुकाच एकवटून रावलीं म्हणटच जिवी ओ मेलिली आमी तुजींच. आनी हे खात्रीन आमचें जिवीत तुका एकवटून सारूंक लागता. दुसरीं दुयेंसां जीं जालेलीं आसा आमच्या भावांक आनी भयणांक, तीं बी आमी तुज्या हातांत सोंपयता. कांक्रू जालेलीं, डायबिटीन तोडफोडटात तीं, आर्थरायटीस जालेली,
हार्टाचें जालेलें आसा, किडनीचें आनी हेर दुयेंसां जालेलीं आसा, ती सगळीं तुज्या ताब्यान कोत्ता हांव. तांकां तुजो स्पर्श कर आनी तांकां बरेंपण फावो कर सायबा. जेजू, तूं आमकां अशें म्हणटाय, हांव तुमचेर स्वताचो आत्मो धाडटलो आनी तो तुमकां पूर्ण सत शिकयतलो. सायबा, वय, आमी आमचें अंतस्करण उक्तें करून तुका सगळें समर्पीत आसा. आनी ही परी आदली चाली प्रमाणे न्हय, पूण खरेपणी तुजी चाल जी आमचे भितर आसा ती तूं उगडापी करताय आनी आमची चाल तूं रिस्केर हाडटाय, आमकां बक्षिताय, आमची मनां उजवाडायताय आनी तातूंत जो काळोख आसा तो भायर रावन आमकां तूं तुज्या उजवाडान बोत्ताय. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतली प्रार्थना आयकून घेतली म्हूण सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार कोत्ता. तूं बरो आनी विस्वाशी, सोगटा परस व्हडतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुज्या नांवान तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकयलें आनी म्हजें काळीज घोट केलें, म्हाका दिरान भरलोय. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणाक बाळता तोगता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय, आतां म्हाका सांडूं नाका. हो उद्गार आमच्या काळजाचो सर्वेस्परा तुजे मुखार आमी उबारता. जेजू, कितलें बरें तुजें नांव. प्रत्येक सुस्कारान आमी तुका एकवटोन रावता. तुज्या नांवान सगळें तुका ओपून दिता. सुस्कार भायर सोडटना आनी हे परी तुज्या जिवितान प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना हांव बरोन येता. वाखाणणी, मोहिमा, हालेलुया सायबा तुका. जेजू, आयज तूं आमकां तुज्या शुभ वर्तमानांत हें कळीत कोत्ताय की तूं बापासून आयलाय, बापान तुका ह्या संवसारांत धाडलो, तुजो वावर ताका एकवटून तुवें केलोय आनी तूं पोत्तून ताचेशी वेताय. आमकांय खूब पाटी
खोंत आनी दूख भरता जेन्ना आमची लागशिल्लीं आमकां सोडून ह्या संवसारांतलीं वेतात. पूण तूं आमकां अशें जावंक फावना म्हणून आमकां शिडकायताय. आमी अदीक आनंदान जिवंक जाय, कित्याक तूं गेलोय म्हणटो शारिती तूं आमचे सरशी पाठयतलोय आनी तो आमकां सगळें उगडापें कोत्तलो. पातका विशीं, निर्णया विशीं, आनी निती विशीं. पातोक कित्याक आमी तुजेर विस्वास ठेवंक ना. तूं आमचेंच जिवीत आसाय तें आमी पळोवंक ना. निती विशीं कित्याक तूं बापाशी वताय आनी थंयसर आमचें जिवीत बापाक एकवटोन पवित्र करीत आसाय. आनी निर्णया विशीं कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाराचेर तुवें खास्तीचें फर्मोण मारलाय, पूण तो आजून आमच्या जिवितांत हाल करीत आसा. पूण आमी भिवंक फावना म्हूण तुवें आमकां शिटकायलें. ते भाशेन आमचें जिवीत जेजू आमी तुका एकवटोन सारूंक लागल्या. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's
near and my time has come. Still my soul sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. Yes, I'll worship Your holy name. Lord, I'll worship Your holy name. Jesus, today you invite us to reflect on the workings of the Spirit in our lives. The Spirit works in mysterious ways. And today you tell your disciples three important things about the work of the Holy Spirit. Firstly, to convince the world of sin, of righteousness, and of judgment. The Holy Spirit makes us holy as God is holy. And this is done by convicting us of our unbelief and sin, and by bringing us humbly at the foot of the cross. And we need the power of the Holy Spirit to lead us from the error of our unbelief and sinful ways, and to be shown the way of truth and love. You tell us, Lord, that the Holy Spirit also reveals the truth to us. The Jews had you condemned and killed. But when the gospel was preached on the day of Pentecost, many hearts were pricked and they were convicted of their sin. Their hearts were opened and they were able to recognize you as the true Messiah sent by the Father in heaven. The Holy Spirit also helps in convicting and convincing. The work of the Holy Spirit to convict us of our unbelief and wrongdoing, and to convince us of God's truth. The Holy Spirit convinces us of righteousness. It gives us the inner conviction that we shall all stand before the judgment of the Lord. And Lord, you invite us to be attentive to the working of the Spirit in our lives. And thus, we ask you, Lord, to give us the grace
to help us to be attentive, to be attuned to this working of the Spirit in our lives, so that we too may recognize and surrender ourselves to be directed by the Spirit. And Lord, now we place before you our prayers and petitions. We ask you, Lord, and we place before you all those who have asked us to pray for them. We pray in a special way for all the people affected by the COVID-19 pandemic. We pray for the victims, for those suffering in hospitals. We pray for the doctors and nurses, the medical staff. We also pray for the government authorities, that their actions may be motivated for the good of the people. We pray for all those who celebrate their birthdays and their wedding anniversaries today. We ask you, Lord, to give them good health of mind and body. We also pray for those who feel lost, betrayed, those who feel abandoned, the marginalized. We ask you, Lord, to be their comfort and their guide. We ask you, Lord, to be with them and help them in all their endeavors. We also pray for those in the home for the aged and the destitute houses. We pray for them and for those who take care of them. We also pray for peace in the world, peace in our nation, families, neighborhood, and within us. Lord, we pray for all who have gone away from the church, people who have gone astray. We ask you, Lord, to let your light shine on them so that they may see the truth and change their heart. And Lord, we ask you to pray
and be with us, to guide us and protect us, so that we too may be able to experience the working of the Spirit in our lives, that we may surrender ourselves to the Spirit, so that the Spirit may guide us and lead us towards doing your good work. जेजू, आमी फ्रांसीस आनी एलिझाबेथा पासत मागता. त्याच प्रमाणे आमचे भाव सोलानो जेजू, कितलींचशीं जाणां कोविडाक लागून खूब कश्ट होतात. ॲडवोकेट राजीव गोम्स आनी डॉक्टर नोरोना आनी हेरां कितलींचशीं जाणां खूब कश्ट होतात कोविडाक लागून. तांचे सगळ्यांची आमी आठवण करता जेजू. तांकां पेकोवणी आनी बरी सावद भलायकी फावो कर. आनी कितल्या जाणांनी आमकां मागण्यांची विनंती केलेली आसा. तरेतरेचीं दुयेंसां आनी संकश्ट तांचेर पडलेले आसात. पूण तांचो भावार्थ गोट आसा, पूण तांकां इलाज आजून मेळोंक ना. त्या वेळार तांकां तुजी गोठाय दी आनी आमचे मागणे तांकां धिरान आदार दिवं. ह्या सगल्याक फुडो करून जेजू सवें तातूंतलीं तीं भायर सरच्याक. पूण मोडकोडी कशी न्हय, पूण तुजें सवें घोट जावन जीं आमचीं भावां भयणां मेलिल्लीं आसा तितल्यांकूय आमी आमच्या मागण्यांत आतां दवरता. तीं गेलीं म्हणून आमी अदीक खुशालकाय भोगूंक जाय. कित्याक तांचो वेळ आयलो, तुवें तांकां आपयलीं आनी तुवें तांकां व्हेलीं. हाका लागून जेजू आमकां सगल्या जाणांक आयच्या दिसा पूर्णपणे तुज्या एकवटांत जिवंक आमकां गोठायन भर आनी आनंदान तुज्या शांतीन तुजें आमचें जिवीत आमी सादतले. कित्याक आमी न्हय, तूं आमचें सवें वावुरतलोय आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निभार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्तांव. सोडून दिवं नागल्यो रिती सेवान दोर नवो दोता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुठा मुखार. तिरवाडो आमचो बावाड सैमोरते विशय दिनार. प्रितीच्या बापाक आमच्या चैतीबोन पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोडा. वंदुया वाकाणुया उपसोल्या तांचे मोदलो. मोगाच्या पवित्र आत्म्या संस्कार गो खाते पोणा. मांदिवया सासणा सासणा. आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय. सगल्या स्वादाचो उठवतो. मागुया देवा एका अजपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजें सोडवणचें फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. Mogala Jesu, Mogala Jesu, Dimaka Kalis, Dimaka Kalis, Tuja Kalza Sarke, Mogala Jesu, Mogala Jesu, Dimaka Kalis, Dimaka Kalis, Tuja Kalza Sarke.